2,000 पानांची कत्तल करून आज ते इलिगल मातयेचे डंपिंग चालू आसा. तर आज सुरवाती पासून आमकां त्या कंपनीचो विरोध आसा. कारण हे कंपनीन जवळ 40 वर्सां पयलींचो प्लांट आसा. तेंचे आज पर्यंत आमी तेंचें प्रदूशण कांय दिल्लें आसा. तर ह्या प्रदूशणा पासून आज आमकां भुरग्यांक अस्थमा, TB, स्कीन डिसिजीस तशेंच दोळ्यांचे विकार अशे तरेचे दुयेंसां येयल्लीं आसा. 14 जानेवारी 2017 MRF कंपनीन जवळ जवळ 1,600 माड कट केल्ले आसा आनी तेची तक्रार आमी संबंधीत खात्यांक दिल्ली आसा. ह्यो एक्सपान्शन प्लान MRF पासून नाका अशें आमी तांकां ठाम सांगलेलें आनी तेंच्यांनी हेजेर आमी विरोध रिवोक घेतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें. पूण अजून पर्यंत तेंच्यांनी हेजेर कांय रिवोक घेतलेलो ना. तेन्ना आमी पंचायतीक सांगता की जाता तितले तेणी पंचायतीन हेजेर रिवोक हाडचो आनी हेजे फुडें आमी हो जो आसा एक्शन्स आमी फुडें ग्रीन ट्रिब्युनलान घेवन वयतले. उसगांवां धाटवाड्यार MRFाचो नवो एक्सपान्शन प्लांट येता. थंयच्या लोकांक प्लांट नाका म्हूण ग्रामसभेन थारावूय पास जाला. मात पंचायती कडच्यान खंय कांयच एक्शन ना. पंचायतीन हे प्लांटा खातीर तेंचे कितें ऑफरी घेतली आनी तांकां एका राती भितर तांकां NOC दिल्ली आसा. तेन्ना आमी हे NOC खातीर तेंचे कडेन डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आसा की आमकां तेंच्यांनी जी कितें सबमीट केल्ली आसा तांकां मारपा खातीर तेंच्यांनी कितें डॉक्युमेंट दिल्ली आसा किंवा NOC दिल्ली आसा जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी दिवची. कारण आज जवळ जवळ हो म्हयनो आमी तांकां RTI तर्फे मागलेली आसा. तेन्ना एक म्हयनो फाल्यांच्यान एक म्हयनो जाता तेन्ना आज पर्यंत तेंच्यांनी हेजेर कांय एक्शन घेतलेली ना. सरकार हेजेर एक्शन घेयना. हो जो प्लांट जो आसा तेजेर तेंचेर फूल बंदी हाडिना आनी तेजेर हेजे फुडले जे आशिल्लो तसोच पयलींचो जो परिसर आशिल्लो त्याच प्रमाणे हो परिसर तेंचे आशिल्लो तसो आसचो. झाडांचे माड आशिल्ले त्या प्रमाणे तेंच्यांचो एनवायरमेंट तयार करचो. आज हे जे चलता ते बेकायदेशीरपणान चालू आसा आनी हे सरकाराक सुद्दां आमी हेजे लेटर पावयलेलें आसा. जानेरान कितलेशेच माड कापून MRFान प्लांटाचे एक्सपान्शनाचें काम हातान घेतिल्लें. सगळे कडेन कंप्लेनी करून सुद्दां कांयच एक्शन ना म्हूण लोक बोवाळ मारतात. ह्या प्लांटान तांच्या भुरग्यांक काम दिना म्हूण लोक खंय बेजार. MRF म्हणटा सगळें कायदेशीर चल्लां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.